इसायास प्रवादेच्या पुस्तकावेले वाचप. जुणव्यांनो, म्हजें आयकून घेयात. पयशिल्ल्या लोकांनो, म्हाका चीत दियात. हांव जल्मूचे आदीं सर्वेस्परान म्हाका आपयलो. म्हज्या आवयच्या कुसव्यांसून ताणें म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो. तोरसादी सारकें ताणें म्हजें तोंड केलें आनी आपल्या हाताचे सावळेंत म्हाका लिपयलो. ताणें म्हाका पाजलोल्या बाणा सारको केलो आनी आपल्या पोट्यांत लिपोवन दवरलो. ताणें म्हाका म्हणलें, तूं म्हजो चाकर, तूं म्हाका व्हडवीक हाडटलोय. पूण हांव असो चिंतालों. हांव निर्फळ वावुरलों. बेश्टोच हांवें सगलो म्हजो जीव जोरयलो. तरी आसतना सर्वेस्पर म्हजे हक सांबाळटालो आनी देवाच्या हातांत आसलें म्हजें इनाम. सर्वेस्पराचे दोळे मुखार म्हाका मान मेळ्ळो. म्हजें बळ म्हणल्यार म्हजो देवूच. हांवें ताची सेवा करूंक, जाकोबाक ताचे शीं परतून हाडूंक, इस्रायल पोरचेक नव्यान ताका एकठांय करूंक, म्हजे आवयच्या कुसव्यांत सर्वेस्परान म्हाका आकारलो. तर होच सर्वेस्पर म्हाका आतां म्हणटा, तुवें सेवा केल्यार पुरो ना. जाकोबाची कुळां नव्यान उपजल्यार पुरो ना. इस्रायलाचे उरलोले लोकांक परतून हाडल्यार पावना. पृथ्वीच्या शिमा पर्यान म्हजी सोडवण पावोवचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड करतलों. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. तुवें म्हाका रोचलाय म्हूण हांव तुका दिनवासतां. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो ठाव घेतलाय. तूं म्हाका वळखताय. हांव केन्ना बसतां आनी केन्ना उठ्ठां तें तूं जाणाय. म्हज्या मनांतलीं चिंतनां पयस थावन तुका ठावी. हांव चलतां की आड पडटां तें तूं पळयताय. सगल्यो म्हज्यो करण्यो तुज्या मुखार उक्त्यो. जबाब. तुवें म्हाका रोचलाय म्हूण हांव तुका दिनवासतां. सांद्यान सांदो म्हजी कूड तुवें घडल्याय. म्हजे आवयच्या कुसव्यान तुवें म्हाका विणलाय. म्हजें सैम म्हणल्यार एक अजाप. सगलीं तुजी कर्तुत्वां अजापाचीं. तांचे खातीर तुका दिनवासतां. जबाब. तुवें म्हाका रोचलाय म्हूण हांव तुका दिनवासतां. म्हाका गुप्ती आकारतालोय तेन्ना आनी भुंयेच्या गोपांत म्हजी कूड घोडटालोय तेन्ना म्हजी तुका परिपूर्ण ओळख आसली. म्हजे प्रकृतीचें कांयच तुका गुपीत नासलें. जबाब. तुवें म्हाका रोचलाय म्हूण हांव तुका दिनवासतां. धर्मदूताच्या इतिहासावेलें वाचप. पावलून म्हणलें, तांचो राजा जावंक देवान दाविदाक उपजयलो आनी ताचे विशीं गोवाय दिवन म्हणलें, म्हज्या काळजात सारको म्हाका जेसेचो पूत दावीद मेळ्ळा. सगल्यो म्हज्यो कुशो तो करतलो. आपले बासावणे परमणें दाविदाचे संस्थींतलो देवान इस्रायलाक जेजू सोडवणनार उपजयलो. जुआवान आख्खे इस्रायलाचे पोरचेक जिवीत बदलोवपाचें स्नान परगटलें तेन्ना ताचे येण्याची खबर ताणें सांगली. आपल्या जिविताचें काम संपवच्या वेळार जुआवान म्हणलें, तुमी चिंतात तो हांव न्हय. म्हज्या फाटल्यान आनीक एकलो येवचो आसा आनी ताचे वाणाच्यो वाद्यो सोडूंक म्हाका फावना. म्हज्या भाव भयणीनो, आब्राहामाच्या कुडीच्या पुता धुवानो, आनी तुमचे मदें देवाक भेटयल्या नांव. हो सोडवणेचो निरोप देवान तुमकां धाडला. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार.
तुका बाळका म्हज्या भोव वर्त्या देवाचो प्रवादी म्हूण सगलो लोक पाचारतलो, कित्याक तूं दुनियाच्यो वाटो तयार करूंक ताचे फुडें वेतलोय. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एलिझाबेथ पोरसूत जावचे दीस पावले आनी तिका एक भुरगो जालो. देवान तिचे ताय व्हड दया दाखयली म्हूण आयकून तिचे शेजार समारांनी आनी सोयरीं दायरीं तिका पुरबी दिवंक लागलीं. 8व्या दिसा बाळकाची सुनोत करूंक आयलीं आनी ताच्या बापाच्या नांवा पोरमोणे जाकार्यास म्हूण ताका नांव दवरूंक सोदतालीं. पूण ताचे आवयन उतर घालून म्हणलें, ना, ताका जुआंव म्हूण नांव दवरूंक जाय. आनी ताणें तिका सांगलें, तुज्या गोत्रांत त्या नांवाचो कोणूच ना. तेन्ना ताका कोण नांव दवरचें काय म्हूण ताच्या बापायशी खुशी सोदून काडूंक तिणें बापा कडेन कुरवो करून विचारलें. आनी ताणें फोळी मागून घेवन तिचेर बरयलें, ताचें नांव जुआंव. आनी सगळीं अजाप जालीं. त्याच वेळार ताचें तोंड उगडलें, ताची जीब सुटली आनी देवाची तुस्त करून तो उलोवंक लागलो. सगळे शेजाऱ्यांक भिरांत लागली आनी जुदेच्या आख्ख्या दोंगरी मुल्कांनी ह्यो खबरो गाजल्यो आनी आयकतल्यांनी त्यो आपल्या मनांत रिगून म्हणलें, हो भुरगो कसलो उतरतलो सो तुमकां दिसता. आनी खऱ्यांनीच देवाचो हात ताचे सवे आसलो. आनी बाळक वाडटा वाडटा बुद्धीन उखोंड जायत गेलो. इस्रायलेक सोबे माजार दिश्टी पडोसोर तो अरण्यांत रावलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वा काणी तुका क्रिस्ता.